आज सर्वे डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले, GTDCचे बीन AE आशिल्ले, टुरिजमाचे लोक आशिल्ले आनी पंचायतीचे सगळे पंचायत मळेकार हे सगळे जाण मेळून आमी पयलीं जो फर्मागुडयेर शिवाजीचो किल्लो आसा थंयचे डेव्हलपमेंटल वर्क चालू आसा आनी तेजे सायडीन आमचे सगळे मळेकार आसा त्यांचे इन्स्पेक्शन केलें. म्हणजे थंय खूब हिल कटींग चालू आसा आनी मळेकारांचो एक प्रश्न आशिल्लो की ते हिल कटींग जाल्ल्या कारणान ते थोडे जाण एनक्रोच जाल्या तेंच्या प्रॉपर्टीन, तेंचे मळे वाट लागतले, माती जी आसा ती व्हांवून येतली, मळे काबार जातले पावसान. आनी एक प्रश्न आशिल्लो जो म्हणल्यार मळे जे आसा ती जागा एक्वायर करून थंय पार्किंग करपाक सोदताले ह्या प्रोजेक्टा खातीर. सो ते तेंच्यांनी पयलीं म्हणल्यार सांगलें की पार्किंग ते थंय करना, गणपती देवस्थान जे ऑपोजीट आसा गोपाळ गणपती देवस्थान थंय पार्किंग शिफ्ट करता म्हणून. सो तो तेंचो एक प्रश्न मिटलो. दुसरो प्रश्न आसा तो एनक्रोचमेंटाचो. पूण आमी आज जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना एनक्रोचमेंट कांय ना, पूण माती जी घातल्या ती सारकी बॉर्डरीचेर घातल्या. कटींग केलां, खूब कटींग केलां आनी माती बॉर्डरीचेर आसा आनी ही माती पावसान सगळी मळ्यांनी व्हांवून येवपाची खूब शक्यता आसा, म्हणजे 100% चान्सीस आसा. सो तांचे जे AE आशिल्ले तेंच्यांनी सांगलां की इमिजिएटली आमी थंय रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम हातान घेता म्हणून. ताजे उपरांत दुसरी गजाल आशिल्ली म्हणटी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता आसतलो तो मातयेचो दोंगर. हाजोय बीन मुद्दो आमी पयर ग्रामसभेक काडलेलो आनी हाजेंय बीन इन्स्पेक्शन आशिल्लें. ही सगळी माती ही शिवाजीच्या किल्ल्या वयल्यान हांगा आयल्या, जे थंय कटींग जालां ती माती हांगा हाडून तेंच्यांनी सद्या स्टोर केल्या. हितूंतली थोडी माती थंय वतलीच परत फिलिंगा खातीर, पूण सगळी वचपाना. प्रश्न हो आसा की इतली माती ही हांगा जाल्या, पावसान ही सगळी व्हांवून आमच्या दोणची आनी नागेशी पावतली आनी हांगा ह्या स्लोपाचेर सगळ्याक आमी आतां GECच्या वाठारान आसा. GECचीच जागा ही आनी GECचीच जागा ही वापरपाक दिल्या खंय तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक. पंचायतीन हेका अधिकृत रित्यान कांयच परमिशन दिवना, तेंय बीन आज प्रूव जालें. कॉन्ट्रॅक्टर सांगतालो की ताका परमिशन आसा म्हणून पंचायतींतल्यान, पूण पंचायतीचे वांगडी आशिल्ले तांच्यांनी सांगलें की आमी कांयच परमिशन दिवना म्हणून. पूण ही माती जी वयर हांगा दोंगरार घातल्या पावसान ही सगळी व्हांवून आमच्या दोणचीच्या तळ्याच्या सायडीन, ती सकयल्या सायडीन कुळागरां आसा त्या कुळागरांनी, काजूंनी आनी तशीच करून मागीर ती सकयल नागेशी पर्यंत तर सगळी व्हांवून येतली हेजो सामको भंय आसा. तांकां सांगलां आमी की इमिजिएटली तुमी पावसा पयलीं हाचेर उपाय करपाकूच जाय. कितें माती थंय घालपाची ती घाला, बट दुसरी ही माती खंय शिफ्ट करपाची ती बीन जाता तितले बेगीन शिफ्ट करा, जेणे करून पावसान नागेशी वाठारान ह्या मातयेचो कांय त्रास जावपाना.